आमगेले विदेशाचे आमची गेले शोक तुम पुराजनाक स्वागत करतर आसा हांव अमृता नायक आनी आयजचे शोन तूं आमगेले आयज कंट्री ओमान हांगेले एक असोसिएशन आसा आमची कुटुंब सो हांगेले हे असोसिएशनान तूं कोर कमिटी मेंबर्स आज आमगेलोट आसा ती तांगेला आमी आजी उलोया आनी तांगेला असोसिएशना विशय माहिती घेवया सो येवी आमगेलोट आजी फर्स्ट आसा ती मंजुनाथ नायक माम आमकां हे असोसिएशना बग्गे इंट्रोडक्शन दिता आसा ती मंजुनाथ नायक माम एक कोर कमिटी मेंबर जावन आसा ती आनी आमगेलोट आजी शो तूं फर्स्ट स्टार्ट करतर आसा ती माम तुमकां आमगेल्या आयच्या शोक स्वागत करतर आसा नमस्कार नमस्कार मिगेल नाव मंजुनाथ नायक हांव मूलतः उडपीचे मूडबेळे ग्रामाचो ओमाना येवन एक 30 वर्स जाले आम्ही कशी चर्च जावन आशिल्ली तेन्ना भजन स्टार्ट करून आयच्या दिसांतू एक विराट स्वरूप कशी जाल्ली आमगेले आमचे गेले कुटुंब म्हूण ताका नामकरण करून एक ऑलमोस्ट ऑल 1000 आमचे गेले कोट केलेले त्या परिश्रम कशी जाले म्हूण ताजे बग्गे एक तुमकां सांगता जाल्यार हांव 93 दाखोवन मुगेल काणी स्टार्ट करता जाता 93 हांव हांगा येताना म्हाका फर्स्ट गुर्त जाल्ले कारकळाचो अंडार केशव मल्ल्या म्हणून हागेल नंतर म्हाका तेक्कटाचे आनंद शानबाग हांगेल गुर्त जाल्ले ताज नंतर कुकुंदराचे श्रीनिवास किणील गुर्त जाल्ले मागीर कुमटाचे रामकृष्ण प्रभु मामाल गुर्त जाल्ले मागीर बोळाचे सतीश कामतेल गुर्त जाल्ले अशें आमी 6-4 केवट जावन मिगेल गेल्ले आमी विकेंड म्हळ्यार आमकां विकेंड गुरुवार आनी शुक्रार दीस आमी गुरुवार रात्री येवन शुक्रार पुरा मिगेल गेल्ले आमी टायमपास करता आसतना आमगेले मत तेंत आयले आमी बॅचलर जावन आसतना आमकां एक कशी आमी पुरा आमचे गेले वट्ट करयात आनी कशी आमकां एक्चुअली सत्य सांगता जाल्यार आमकां हॉटलाच खावन भारी बोर जाता आशिल्लें कशी घरल्याक जेवण कशी मेळटा म्हणून सांगून ताजे बग्गे चिंतन करता आसतना आनंदान म्हणलें वयर आमी कसलो भजन प्रारंभ करून आमचे गेले पुरो भजन आनी देवाल म्हळ्यार मस्त मोग मस्त प्रीती सो तशें आसून आमी भजन प्रारंभ करया म्हणून सांगून तें आमगेले मनांत भजन आयलें आनी आमी आमगे पुरा समाज बांधवाल गेल्ल्यान तो भजन करूंक प्रारंभ केलें तशी आमकां भजन प्रारंभ करतना मूलतः आमकां आतां मंगलदास कामत मामू आनी आरबेट बालकृष्ण कामत मामू हांगेले परिचय जाल्ले हांगेले आशिर्वाद घेवन एशी एक कोटी लेखता आसतना 1995 इसवींत लेखता आसतना कसला आमी हांगा देवस्थान आशिल्ल्यान तूं कसलाक आमी एक देवाल सेवा करूं म्हणून ते परिकल्पना येतना आमी पुरो बॅचलर्सान वट्ट जावन एक अर्जी दिल्या हांगाचे श्रीकृष्ण देवस्थानांतू आडಳಿತ मंडळीक एक अर्जी दिल्या तांणी आमकां दायत तुमी एक दिसांतू म्हयन्याचे एक दीस शुक्रार रजे दीस तुमी तुमगेले भजन सेवा करयात म्हणून सांगिल्लें आसताली तशींची तांणी म्हयन्याचे दोन्ही शुक्रारा आमकां भजन करयात म्हणून तांणी अनुभव करून दिले ताजे प्रकार सकाळी 8:30 घंटे दाखोवन 10 घंटे ताईं आमी भजन करता आशिल्लीं ती भजन अशी मुखारसून वता आसतना आमगेले आनंद शानबागाक फस्टाक अबुधा बीन ते कामाचे ऑफर आयले आनंद शानबाग चमकलो मागीर श्रीनिवास किणी चमकलो मागीर केशव चमकलो आमकां ताणें भारी एक माते वचले कसं करचें आतां भजन प्रारंभ केलो भजन एंड करूं जायनात देवाल दय आमकां प्रकाश शिरूर आनी मूडबिद्रेचे गणपती बाई मामा तांणी मंगळूरांत सेटल जाल्ली ती तांगेल परिचय जावन तांणी एक 150-200 किलोमीटर दूर राखतात हांगा दाखोवन मस्कता दाखोवन तांणी प्रति महिन्याचे प्रति 2 शुक्रार येवन भजनाचे आमगेले कार्यक्रम सुसूत्र जावन तशी आमकां सहाय केलेलो आसा तशी ते सना मट्टाचे स्टार्ट जाल्ले आमकां मोन आशिल्लें कशी आनी व्हड करयात कशी आनी आमी मस्तीन आमी रीच करयात म्हळ्यार आमगेले ते पॉकेट्स म्हळ्यार सान एक तांगेले ग्रुप कुंडर सर म्हणटा पळय तशी तसं एक ग्रुपान पुरो जन आशिल्ली ती त्या जनाक पुरो वट्ट करता आनी कशी व्हडले लेवलार हाडटा म्हणून आमी चिंतन करता एक पिकनीक पुरो जाता आशिल्लो आमगेले सना मट्टारी पिकनीक जाता एक 100-150 जन वट्ट जाता आशिल्ली ती तें दाखोवन आमी ह्या
ಲೆವೆಲರ್ येवक जाल्यार हांव एक मनशाल नांव सांगपाची आयज दिसांचो जाल्यार म्हळ्यार तांगेले एक सहाय ना जाल्यार आयज दिसार आमचे गेले कुटुंब म्हणून आमी इतलो विराट स्वरुपांतू एक केल्लो आशिल्लो कार्यक्रम हांव ह्या सांगची न्ही वटस्तीक सांगची न्ही या आमी गांवां समेत या विजृंभणेन करूं जायना हाजे ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ दिलेलो आसा या विजृंभणेन करता जाल्यार ताका मूल कारण आमगेले मधुकर प्रभमाम आमगेले वन ऑफ द कमिटी मेंबर अण्ण तो तांणी हांगा मूलतः हांगा आशिल्ली तांणी एक 30 वर्सां फुडें मागीर तांगेले कारणांतर देखून वैयक्तीक कारणांतर देखून तांकां बेंगलोर तांगेले एक उद्योग करता आसा ती तशी करून तांणी आमकां आमगेले एक्चुअली धन आशिल्लें मन आशिल्लें जाल्यार तरू नातिलें आमी म्हळ्यार काम करचे पार्टी बॉक्सून काम करता आसतना वॉलंटियर कोणी नासले त्या वॉलंटियरांक म्हळ्यार एक स्वयंसेवकांक एक 200-300 जनांक वैरी जेन्नाक आमचे गेल्यांक हांगा पेटोवन ओमाना पेटोवन तांणी हांगा उद्योग करून आमगेले आमी केल्लो आशिल्ली एक दावो आमी केल्लो आशिल्लो पिकनीक दावो आमी केल्लो आशिल्लो सांस्कृतीक कार्यक्रम दावो आमी केल्लो आशिल्लो सत्यनारायण पूजा दावो इतले विजृंभणे जावच्याक इतले शिस्तबद्ध जावन जावच्या कारणे मधुकर प्रभमामू मूल कारण तशींच आनी मुखारी आमी कशी ह्या सण स्वरूप देखून इतलो व्हडल्या स्वरूपात आयली ती म्हूण सांगच्याक आनी नेक्स्ट मुगेले मित्र जावन आशिल्लो रामकृष्ण प्रभमामू हाजे ಬಗ್ಗೆ सविस्तर सांगता ताजे नंतर आमगे दुसरो कमिटी मेंबर तांचे एक रोल आसा ह्या कमिटींत हांव एक्चुअली ओवरऑल मॅनेजमेंट पळोवन घेता आसा हांव बालकृष्ण कामत मामा आनी मंगलास मामू आमी ओवरऑल मॅनेजमेंट पळयता आसता ती मागीर आमगेले उरलेले मित्र लोक पुरा उरलेले सांगता गेले डिपार्टमेंट आसा त्या पळयता आसा ती आतां हांव मुखारची कहाणी सांगच्याक मुगेले मित्र जावन आशिल्लो रामकृष्ण प्रभमाक आमंत्रण करता नमस्कार मंजुनाथ मा मस्त थँक्स तुमका इतले माहिती दिलेल खातीर फर्स्ट तुम्ही ओमाना वतन कशें आशिल्लें तेन्ना परिस्थिती मागीर तुमकां हुगूर हुगूर आलोचना आयले पुरा समाज बांदव ओट्टू जावका आमगेले गोत आशिल्ले जन पुरा ओट्टू जावका भजन दावाल उडगास करचेक आनी एक समय कळोवचेक तुमकां एक अवकाश मेळटा म्हणून तुमी मस्त पुरा आलोचन करून हें एक असोसिएशन जाल्लेलें म्हणून आमकां कळटा आसा सो तुमगेली परिस्थिती कशी आशिल्ली तेदन म्हणून आमी एक इमॅजिन कोर येता सो तुमगेले व्हरलेले कमिटी मेंबर्स जावं उलोवचेक आतां आमी मस्त आमकां एक एन्थुजियाजम म्हणून सांगता आनी हें तुमगेले आमची कुटुंबाचे विशय आनी माहिती घेवका म्हणून तशीच नेक्स्ट आमगेले कमिटी मेंबर मंजुनाथ मामान सांगला म्हण की आमगेलो आसा ती रामकृष्ण प्रभू माम सो हांगे लागी आमी उलोवया आतां रामकृष्ण प्रभू माम तुमकां आमगेले आयचे शोच विदेशाचे आमचे गेले शोक स्वागत करतर आसा आनी आमकां हें तुमगेले असोसिएशना ಬಗ್ಗೆ आनी चड माहिती दियेती म्हणून आमी निमगीत आसा ती या नमस्कार सर्वांक मेल नाव रामकृष्ण प्रभू मूलतः हांव कुमटा गांवाचो नॉर्थ कॅनरा मस्कत येवन आतां 30 वर्ष जाले तशीच 1994 शेत मंजू मामान सांगिल्लें म्हण की आमी सगळे चेर केशिल्ले आमगे सगळे ओकूटचे आमी चेरक्यान अशी मुखार करून गेले तशें आमगेले 7 जण ज्यो आमचे गेले नंबर 7 नंबरांसान आमी स्टार्ट केल्लें भजन तातूंत आर्बेट कामत माम मंगलदास माम मंजू माम तशीच आनंद शानबाग केशव मलिया हांणी वचून हें केलें लास्ट हांव जॉइन जालो तांगेल्यानू जॉइन आमी भजन स्टार्ट केलें ते भजन इतलें न्ही आमचे गेले हांतू आमी हांगा एक मामान म्हळ्यार ये रे अरे पंचांग श्रवण कर या युगादी परवेक म्हणून तेमी सांगलें आमकां म्हणून आमी पंचांग श्रवणा निमित्त तांगे ते वचून थंय बी अशीच भजन बी वटू पळोवन घेवन पंचांग श्रवण वटू प्रोग्राम करून तशें आयले आनीक कडेन आनीक मामान म्हळ्यार जेन्ना कृष्ण जन्माष्टमी आयली रे येया आमगे घरा येया कृष्ण जन्माष्टमी आमी हें करया वटू एक आमची गेली एक संमेलन जाता थंय म्हणून तें सांगलें ताजे निमित्त आमी थंय विजृंभणेन तुळशीधर अर्चन की भजन की तशी महामंगल आरती बी वटू कोणी आमी प्रोग्राम बी केले तशी आमगेले कमिटी मेंबर मंगलदास मामू हांगाचे तुळुकुटांतू तांगेले परिचय आशिल्लो तुळुकुटाच्यान म्हळ्यार तांणी 3 दिसांचे गणपती दवरताची हांगा शिवा टेम्पलांतू गणपती बळ विजृंभणेन प्रोग्राम करताचे 3 दिसाचे कंटिन्यू भजन सगळे चलत उरता तातूंत दुसरे दिवस अखेरीचे भजन आमकां दिले टायमींग तांणी ते आमी भजन करून त्या दिसा आमी स्पेशली
त्या दिवसाचे महाभोजन प्रसाद देवालो आमची गेली कोंकणी समाजातर्फे म्हणून केला आम्ही आमगेले अशीच कोंकणी मंडळ मुखार वते आशिल्ली तशीच आमगेले मेंबर आले बायलेन बायलां ಒಟ್ಟು कोण चुडी पूजकी तशी तुळशी पूजा हे ಒಟ್ಟು प्रोग्राम आमी करत मुखार वते आशिल्ले आमगे दोन अशी मुखार वते आसतनाची आमकां 2014-15 ಅಂತೂ मस्त जनचरके ओमान आयले आता म्हणजे मामान सांगितलं तुमका मधुकर प्रभू मागेलो अण्ण तो होड अण्णा ताणे तागेल निमित्त मस्त जन चेडू आयले ते चेडू हांतुची एक मुखंड जावन आमकां सचिन कामत हांगेल परिचय जालो आम्ही हे भजन करत करत मुखार वतना कडे आमगेले मंडळ बी होड जेते गेली कोंकणी भजना मंडळीकिंत एक नाव चेंज करया म्हणून आम्ही ताका एक नवे एक नामकरण केले आमची गेले कुटुंब म्हणून आमची गेले कुटुंब म्हणून हे नामकरण करून आम्ही सर्व एक कमिटी कोणीन आम्ही मुखावेले भजन बाकी प्रोग्राम करत मुखार सरले अशी आमगेली दोन्ही मुखार कशी गेली खंयच्यान ते आसा ते हाजे डिटेल आमगेले कमिटी दुसरे मेंबर्स आता तुमकां एक्सप्लेन करतले हांव हाजे आमचो इतले सांगच्याक मागेले एक इच्छा करता एस्पेशली ह्या कमिटींत हांव मेनली लॉजिस्टीक सायडासान हांव पळयत आसा सगल्यांक वाहन आनीक आयटम्स हाडोवचे कशी पावोवचे कशी लोकांक हें करचें तें सायड हांव पळयत प्लस अदर सपोर्ट्स मागेले आसा हें हांव तुमकां सांगचें इच्छा करता तुमकां मस्त धन्यवाद इतली माहिती दिलेल्याक तशीच तुम्ही आमकां सांगले तुम्ही कशी सांस्कृतिक जेवण विंगड विंगड आमगेल परब असो कशें ಒಟ್ಟು मेळ्ळू सान असो होड असो करता ती आनी हे सान परबची जनक ಒಟ್ಟು करता ती ಒಗ್ಗಟ್ಟು चड हारता म्हणून आमी लेखता ती सो तशीच तुमी परत चलोवन दवरलेले तेन्ना देखून स्टार्टींग देखून चलोवन दवरलेले आयकून भारी खुशी जाता आमकां तशीच इतली पुरा आमकां सांगिल खातीर आनी आमगेल शोंत आयल खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद धन्यवाद हरि ओम तशी आता आमगेले शोंतू नेक्स्ट कोर कमिटी मेंबर सचिन कामत मामा आसा सचिन कामत माम तुमकां हांव शोंत स्वागत करता आसा सर्वांके नमस्कारो मुगेल नाव तेक्कट्टे सचिन कामत कारकड़ा हांव आमचेगेल कुटुंबेच कोर कमिटींतू सर्व आमगेल वॉलंटियर पर जावन हांव हांतू सेव करता सर हांव 2014 आमगेले आत्मीय जावन अशें आर के मामान मंजणान सांगली म्हणके 2014 ಅಂತೂ हांव ह्या गांवांतू ओमानांत आयलोलो तशी आमगेलो मस्त जन चर्चे तेदना आयले तेंची पुरू भाव जावन हांनी सांगिल म्हणके हांगा पुरा विशयांतू धार्मिक कार्यक्रम चवती तुळशी पूजा पिकनिक एक सान रुपार तंतई चलता आसता आशिल्ले 2014 एक टर्निंग पॉयंट म्हणून आमगेले आमचेगेल कुटुंबेक ते कसं म्हणा की मस्त जन चर्च येवन एक आमगेल संख्याबल चड जाल्ले आमी एक संस्थेंत काम करता आशिल्ली पुरा चर्के तेत्तवळ मेळ्ळो आमगेल मध्ये एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ चड जाल्ली आनी तशी आमी हांगा कमिटी मेंबर्स आवटू तत्तवळ मेळटा आसतना आमगेले एक बांधव्य म्हणले एक परस्पर वाडत गेले साधारण एक 2014 डिसेंबरांतू आमकां सर्वांक एक कसं दिसलें म्हणा की आमी इतली आमचेगेल चड जाल्ली हांगात आमी एक कसं होड रुपारी एक स्थळागी एक जाग्यागी मेळ्ळो सगळं आमचेगेल कुटुंबेच म्हणून आमचेगेल जन हांगा ओमानात आसा की तांकां पुरा ಒಟ್ಟು करून एक कडेन एक कसं एक सामूहिक जावन एक कार्यक्रम कोरका ಒಟ್ಟು हडका म्हणले एक उद्देशांनी उद्देश धरलेलो आमगेले आमचे कुर्ले कुटुंबेचे स्थापन करचे मुख्य उद्देश कसो आसचे मागी आमगेल हांगा जन्म येवन वडील चेडूवांक आमगेले गांवां चलचे उत्सव इत्यादी भजन जेवं एक कार्तिक पुनव जेवं तेर जेवं हाचे एक तत्तळ अनुभव मेळना ह्या देशांतू किंचित मटा आमी कशी तांकां एक मुखावत जनां खातीर कळका वयना ह्या विशय तशी त्या उद्देशाक आमी एक ಒಟ್ಟು मेळ्ळो आमचेगेल कुटुंब केल्ले आमचेगेल कुटुंबांत सगळे एक
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ कसो करूया म्हणून एक ह्या विशयार डिस्कशन जाता आशिल्लें 2014 डिसेंबर अंतू तेन्ना आमी हांगा असलपुरा धार्मिक कार्यक्रम करच्याक एक जाग कसो म्हळ्यार हांगा कृष्णा टेंपल तांची एक सभांगण व्हड आशिल्ले निमित्त थंय सकट जनांक वट्ट करून एक असो धार्मिक कार्यक्रम करूं ह्या देशांत तशी आमी ते आलोचन करतना आतां ही घडी कशी म्हळ्यार हे दोळटार आमी सनमटा करता आशिल्ली आनी आतां व्हड रुपार करचें आसा तशी व्हड रुपार कशी जनां वट्ट करचें कोण आसा कोण ना आतां आनी सुरवेक कसो कार्यक्रम करचें म्हणटना आमगेले एक आमचे कडेन तसो कसो म्हळ्यार सुरवेक आमी सत्यनारायण व्रताची देवाल अनुग्रह करया म्हणून एक तोच कार्यक्रम आमी करया म्हणून एक डिसायड केल्लें तशी करतना आमी 2015 मार्च म्हयन्यांत आमी सत्यनारायण व्रत केल्लें त्या सत्यनारायण व्रतांत आमी सक्कड आमचे गेले कितले जन आसा ते आमचे गेले ओमानांत तांकां पुरा येवत तशी आमंत्रण दिवन वट्ट जाल्ली ती तदनंतर आमच्या एक मंजणान सांगला म्हणके आमचे गेल्यांक देव जेवण आनी एक आमगेलें भजन ह्या म्हळ्यार एक आमकां मस्त प्रिती ताजे वयली तशी 2014 जाले नंतर तशें जालें म्हळ्यार आमगेले कमिटी सदस्य हांगा नारायण सेवा समिती दुबयंत भजन एक प्रतिवर्ष ते भजन चलता ती अखंड भजन ती भजन वतात आनी वापस येतना तांकांय दिसलें आमी इतली जनसंख्या सांगले म्हळ्यार संख्याबळ लायक आसा हांगा हें आमी कसो लेक करूं नजी ह्या देशांत म्हणून एक आलोचना आयली तशीच आनी आमगेले कसो एक चांग विशय आशिल्लो म्हळ्यार आमगेले पुरो चर्च आशिल्ली ती हें पुरा तांगेले गांवचे देवस्थानांतू देव धर्म कार्यक्रम करून तांकां चांग अनुभव आशिल्ले जन म्हगेलो स्ವಂತ अनुभव आमगेले कारकळ वेंकटरमण भजना मंडळी ते चर्च एकटो ताजे म्हगेले एक अनुभव ते आमी अनुभव आतां पुरो एक वट्ट कुडसून आयलो म्हणकेची ह्या पुरो एक मत्यागी जे आमगे डिसायड जालें आमी एक एक्को करूया आनी येवचे वर्स म्हळ्यार 2016 कसो आमकां कार्यक्रम करचे की आमी एक एक्को करूया वट्ट जावन म्हणून एक डिसायड जालें आमगेले मदें तो आतां हाका डिसायड जालें वय त्या कालांतूची आमगेले एक कमिटी सदस्य स्वामेले की गेले तावडी तांणी एक स्वाम्याक ह्या विशय सांगलो आमगेले परमपूज्य सैमेंद्र स्वामीले की सांगले आमी एक ओमानांत इतले जन आमचे गेले कुडवालींत आमी वट्ट जावन एक अखंड भजन म्हणून एक सूर करूया म्हणून एक संकल्प केल्लो आसा स्वाम्यान ताका ते वयले चांग काम करता आसत तुमी देव तुमकां चलो वचून दिता म्हणून एक आशिर्वाद कोरून दिले देवान आमकां तदनंतर हांगा येवन आमी एक पूर्ण प्रस्ताव दवरले सादारण एक 2015 जुलैंत प्रस्ताव दवरले आनी आमी एक येवचे वर्स भजन करूया अखंड भजन करूया म्हणून तशी ताका भजन करच्याक संकल्प केला वय जाल्यार हांगा मंडळ कशें आसा गांवांत कशें म्हळ्यार आमी एक आमंत्रण दिलां पुरो मंडळ येता ती हांगा तशें ना म्हळ्यार येदोळटार आसा व्हड प्रमाणान एक जायनी जाल्यार भजन तंतय लेक्चर त्रास आशिल्ले त्या विशय आमी एक अखंड भजन करता म्हणून केन्ना एक सांगलें की विशेष कर जावन चेडूवाल एक मंडळी राबोवपा म्हूण एक संकल्प जाल्लो आमचो म्हळ्यार चेडूवांक मुख्य उद्देश तोची चेडूवांक एक करता म्हणून तशी आमगेले कमिटी सदस्य आमगेले मंगलदास कामत म्हणून तांगेले बायल जयश्री कामत आनी एक लिडरशीप घेतला प्रति शुक्रार मंगळावरी निरंतर एक 8 म्हयनो सकट चेडूवां तांगेले घरा आपोवन तांकां एक भजन कशें सांगता कितलें सांगता म्हणून एक लायक ट्रेन केलें तांकां सगळ्यांक तशीच हांगा लागीं गांव आशिल्ले सोहार निजवा तंतय आमची गेले जन आशिल्ले वट्ट जाल्ली ती तांणी तांगेले भजन फाट रबयली आमकां एक पुरा कुडसून येतना 2016 एक फेब्रुवारी म्हयन्यांत आमकां अखंड भजन प्रथम अखंड भजन करचें सौभाग्य गेलो हांगाच अखंड भजन कशें म्हळ्यार सकाळ 8 दुखून रात्री 8 12 घंटा निरंतर 8 मंडळी तांकां बायल मनशाल मंडळी चेडूवान मंडळी दादले तशी हांगा लागींच गांव निजवा सोहार तशी पुरो आमची गेलीची प्युअर म्हळ्यार सकट आमची गेली मात्र जन पुट्ट जावन हें अखंड भजन करता आशिल्लीं ती तशी आमी तें करता करता आज तारी प्रति वर्स मंगळावरी एक अखंड भजन केल्लें तशीच 2 सत्यनारायण सामुहीक जावन तशी आमी करता आयलीं ती आतां अखंड भजन केल्लें सत्यनारायण व्रत केल्ला ह्या पुरो म्हणटना भारी एक
दिसता जाल्यार हाजी मागशी कसो परिश्रम आसा जना ओट्टू करची जेवो ही एक जना हाडोची जेवो त्या दिसा कार्यक्रमाक किचन कसो व्यवस्था आसा कसो मागीर कसो कुडसून हाडटा म्हळ्यार विवरण तुमकां आमगेले आनीक कमिटी सदस्य तुमकां सांगता ती जेवण सो सचिन मॅम तुम्ही सांगितले एकदम सत्य म्हणून सांगता आमके एक जावकासचे देव जन जेवण ह्या तुम्ही सांगितलं म्हाका भारी खुशी जाल्या म्हाका दिसता आमगेले पुरो समाज बांधवाक हें करून करेक्ट आमगेले एक मोठ अशें जाल्लें तुमगेले उलोवन भारी खुशी जाल्या तुम्ही तुमगेले अखंड भजन याचे विषय समित ऐकून तुम्ही इतले एक निर्धार करून प्रति वर्ष ते चलोवन आयलं असं ते ऐकून भारी खुश जाता आमकां तशी मुखार चलोवन देव चलोवन दिवो म्हणून आमी आशेत असते तशीच तुमकां आमगेले प्रोग्राम येवन इतली पुरा माहिती दिले खातीर धन्यवाद. आमची कुटुंबाचे नेक्स्ट कमिटी मेंबर आमगेले ओट आसा ती मंगेश शानबाग मॅम तुमकां आमगेले शो तू स्वागत करता रस मॅम. नमस्कार सर्वांकांय नमस्कार हरिओम. म्हगेलें नांव मंगेश वैकुंठ शानबाग गांव कुमटा उत्तर कन्नडा. हांव ओमानांतू येवन 12 वर्सां जालीं आनी सद्या आतां हांव अल्टिस ऑयल एंड गॅस कंपनींतू कमर्शियल मॅनेजर म्हणून जावन आसा. जाल्यार मंगेश मॅम आता आमकां वरलेल मेंबर्सांनी इतले पुराची इन्फॉर्मेशन दिले तुमगेले असोसिएशना ಬಗ್ಗೆ तशीच आनी ಸ್ವಲ್ಪ विषय सांगेत आमकां ह्या असोसिएशना ಬಗ್ಗೆ म्हळ्यार तुमी स्टार्ट करतना कितले जन आशिल्ले ती आतां कितले जन आसा ती आनी कसन पुरा करता आसा ती म्हूण सांगेत आमकां. वय आमगेले पयलींचे कमिटी मेंबर मंजू माम आनी आर के मामान सांगिल्ले मिती तांणी जेन्ना हे पर्टिक्युलर भजनेचे प्रोग्राम स्टार्ट केले तेन्ना एक जेम तेम 25-50 जन आशिल्ली म्हळ्यार गुर्त जावन आशिल्ली मनकेची ना मागीर तांकां आनी परत कसं कर काम म्हणना एक फोन कॉल केले तांणी येता आशिल्ले. सो स्टार्ट जाल्ले हे 25-50 जन लोकांना जेन्ना हे आमची गेली कुटुंब हे संस्था स्थापन जाल्ले आनी आमी ताजी सायड बाय सायड आमी कशी डेटाबेस एक क्रिएशन करच्या घेतले म्हळ्यार तातूंत नांव गांव कोण खंय कामां आसा घरांत कोण कोण आसाची एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर ऑफिसा नंबर मेल आयडी ब्लड ग्रुप हे पूरा आमी एक डेटाबेस क्रिएट करून म्हळ्यार आमकां कशें जनसंपर्क करचे खातीर हे सुलोप पावता. म्हळ्यार आमी प्रथम जावन वॉलेंटियराची जाल्यार आमकां हे कमिटींतू जेन्ना एक जबाबदारी दिल्ली तेन्ना हांवें एक जनसंपर्क माहिती विभाग म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन पावोवचें हे एक जबाबदारी हांव घेतल्या आनी देवान तें पार करते आसा. सो हें पुरा करता आसतना आयची मठाक आमगेले ओमानांतू आमगेले समाज बांधव 538 538 आसाचे एक्झॅक्ट फिगर 538 लायक नंबर म्हणून सांगेत इतले जन आमगे समाज बांधव ओट्टू जातास म्हणून कितले गम्मत जातास म्हणून आलोचन कोरेत. सो तुमगेले सांस्कृतिक जावन जावचे पुरा कार्यक्रमा विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगेत वा. वय आमी कशी पहिले सत्यान अवरोध केला हेकडे एकटो केलो तेन्ना अशी जी एक कमिटी आयली की आमी आमची पिकनीक केल्या कशी म्हळ्यार आमची कितें समाज बांधवान ओट्टू येवन गेम्स की प्राइजेस की जेवण की खाण की पुरा भारी लायक गंमत करची. सो 2016 आमी फर्स्ट एक आमची पिकनीक केले पुरा जन समाज बांधवान घेवन तातूंत 221 आमची गेले समाज बांधव परिवारा समेत आयले भारी खुश जाली आमकां. म्हळ्यार वेगवेगळ्या नमुन्याचे ब्रेकफास्टाक मेनू जेवणा मेनू सांजे वेळारी हुनाची च्या मिरसांगे भज कडगी भज भारी लायक आनी हे आमगेले मेनू आयकून तुमकां तोंडा उदक येवचे खाव आसा वय न्हय. अशी पुरा आमी करता आसतना आमी मुखार आसतना आमकां तें पिकनिका वरकीचें आमी लेखलें आतां आमी हाजी मुखार एक कल्चरल प्रोग्राम करया म्हणून. कल्चरल प्रोग्राम म्हळ्यार कसं आमकां एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन तांचे कडेन डान्स परफॉर्मन्सेस कडेन आमची गेली समाज बांधवांतूची मस्त कलाविद आशिल्ले आमकां हें कळ्ळें म्हळ्यार हिडन टॅलेंट म्हळ्यार मस्त जन विणा वादन तबला वादन कडेन हार्मोनियम प्लेयर कडेन फ्लूट माउथ ऑर्गन हे पुराची
पूण तांगेले पोटेन्शियल आसत न्ही जाल्यार तांकां वेदीक ना आमचे कितें कुटुंबान तांकां एक प्लॅटफॉर्म एक दिवन तांकां एक कल्चरल प्रोग्राम करूं जाय म्हणून केलें तांकां भारी लायक प्रतिसाद मेळ्ळा इतलें न्ही चेडूं मात्र न्ही म्हळ्यार आमी म्हणटा पळय एक व्हडली जायना फुडें बायल मनशान कशें करचें खाली काम करचें घरांत रांदप करचें ना एज ऑफ 40+ आशिल्लें पुरा बायल मनशान ग्रुप डान्स करून एक भारी एक स्टेज अशी म्हणटा पळय अशी पुरा हालोवन सोडला आतां डान्स करून भारी लायक प्रत्येक डान्साक वन्स मोर आशिल्लें तशींची एक स्टँड अप कॉमेडी आमची गेल्यान तुची म्हळ्यार आमी म्हणटा पळय की पुरा भायची जेवन एक स्टँड अप कॉमेडी करताची जाल्यार आमगेले JSB समाजांत वळखीची एक स्टँड अप कॉमेडियन करतलो आसपाची आनी ताणें ते 15-20 मिनीट आमकां हांसोवन आमगे पूर कोण सोडलें आमी म्हणटा पळय 2 गाडी हांसून काडी असो नमुने पुरा स्टँड अप कॉमेडी आशिल्लें ताजे भायलीची आनी एक कलावीद मेळ्ळी आमगेलांगा आमची गेलीची समाज बांधव सदाशिव कामत म्हणून तांणी आमगेले प्रत्येक एक्को वेळारी विंगड मूर्ती करची म्हळ्यार विठला मूर्ती कडेरी कृष्णा मूर्ती आनी गणपती मूर्ती हे एक हिडन टॅलेंट तांणी आमकां एक हाडून दिलें आनी आमी तांगेली ती मूर्ती आमगे एक्को वेळारी पुरा जनांक ती दिसका म्हणून आमी स्टेजा वयर दवरताची सो तुम्ही सांगिल प्रकार तुमगेले असोसिएशनान तूं विंगड विंगड प्रायोजनाक विंगड विंगड नमनेचे टॅलेंटाक प्रोत्साहन करच्याक तुम्ही नमुनवार कार्यक्रम दवरता आसती संगीत असो नाट्य असो हास्य असो आर्ट कसं असो क्रिएटिव्ह असो तांकां तुम्ही लायक एक प्लॅटफॉर्म दिला म्हणून सांगेत बट हे इतले पुरा कार्यक्रम करता जाल्यार हाजी मागशी तुमगेल कितले एफर्ट्स आसता कितले प्रिपरेशन आसता आमी बिहायंड द सीन्स म्हूण म्हणटात न्हय सो हाजे बगे कसं आमकां सांगेत की हांगा तवा सांगीन म्हणके एक बिहायंड द सीन प्रिपरेशन सांगचे गेल्यार आमी पुरा गांवच्यानाचे आयिल्लांगा मुंबई मंगळूरू कार्कळ उडपी ताकून जाल्यार हांगा आमकां आमची गेलो भटमामू आमची गेलो रानपी मामू ना म्हणटा आमकां अलंकारा फूल तशें फुडें आमकां तशीं ते अलंकार जावका आमकां ते धार्मीक विधी तशींच जावका म्हण एक मन आशिल्लें ताजे भितर आमी ते कशी करचें म्हूण एक विचार करता आसतना ओके आमी भटमामाक इन्विटेशन केलें रानपी मामाक इन्विटेशन केलें तांणी पुरो आयलेची तांणी पुरो तांगे कडच्यान आमी फूल आनी मागोसून घेतलें हाडसून घेतलें ही एक देवाल सेवा देवान ताजे कडच्यान पळसून घेतली हे पुरा करता आसतना आमी म्हणटाची मस्त जनांक स्टेज भारी लायक दिसता डेकोरेशन भारी लायक जाता म्हूण मना उरता ताजी म्हापशान एफर्ट घेतले कोणाक दिसून येना आतां म्हणटा हय स्टेज बादेक जाला रे म्हणून ताजे म्हापशान एक 25-50 वॉलेंटियर चेरके पुरा रात्रभर मेहनत करून असेंबल करचे की ते पुरा करते वचपाची आतां एक सांगू विशय आमगे कल्चरल इव्हेंटांतू आमी फर्स्ट एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन केलें तेन्ना आमी म्हणटा फॅन्सी ड्रेस म्हळ्यार कसं रे एक मिनटा खातीर चेडूं आनी चेवलो वचचें जाल्यार आमगेले आतां एक प्रती बालाजी रूप केल्ले एक अमोघ नायक म्हणून चेरको ताण केलें तें विराट रूप प्रती बालाजी ताका आमकां एक 10 मिनिट्स लागली पुरा प्रिपरेशन करच्याक ऑन द स्क्रीन जाल्यार तें प्रती बालाजी रूप फर्स्ट प्रायज मेळटा ताका आनी तें प्रती बालाजी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनांतू फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें तें यूथ ऑफ जीएससी मुर्कीची कवर केलें हें आमकां सांगचें भारी खूश कोत आसा हें आमी एक दिसता हो हाजी म्हापशान इतलें प्रिपरेशन आसता इतलें एफर्ट लागता म्हणून तशींच आमी मुखार वता आसतना आमकां दिसता आनी कसं तूं किचना वरकी आरामाची कसं ना आराम करपाक मेळटा रांदप करता वता गांवांतू हें पुरा सेट्ट आसता म्हळ्यार खंयचे एक देवस्थानांतू भटमाम म्हणा रांदपी म्हणा ता म्हणटा जेवणाचे खाणाचे एक कटार पचांडी पुरा आयटम एक रेडी उरता जाल्यार हांगा तितलें तें सुलभ ना म्हळ्यार कसं हांगा पुरा आमकां एक लोकेशन तातूंत हाडटा पडटा एक कडच्यान रांदय कार्ड हाडलें आमी थंयच्यान तें हाडलें तशें करना फुडें आमी लॉजिस्टिक्स आसवय जाल्यार तें प्रिपरेशन करून व्हरता तें कशी करून व्हरचें ताका वरती एक म्हापशान एक प्लॅनिंग एग्जिक्युशन आसा एक वेहिकल 10 पंत फिरोवचें जायना एक ट्रिपान तो पुरो सामान हाडून दवरचें ताका एक प्लॅनिंग ताका एक एग्जिक्युशन म्हणटा आमी
सो ते एफर्ट्स वर्कीची आमकां व्हॉलेंटियरान सहकार दिला म्हळ्यार वच्चांडी उबारची हाडची आनी परत ती व्हरून दवरची हे एक लॉजिस्टिक्स आमगे तें जालें हाजी मुखार वर्की आनी एक आसा म्हळ्यार कसं कसन जावका आमी म्हणटात एक पचांडी हाडले सर गटर हाडले सर ताजी म्हापशा वरकी एक आनी एक काणी आसा ती काणी किचनांतली हा म्हळ्यार लायव्ह म्हणटा पळय आमी त्या तुमकां आमगेले आनीक कमिटी मेंबरां विस्तारपूर्वक हांव सांगता हे पुरा बिहायंड द सीन्स प्रेपरेशन्स आयकून कितले एक्सायटींग आसता मात तितले तुमगेले कितले श्रम आसता म्हूण तांवें लेख येता बट जाल्यार एक जनान वोट्टू जावचे आनी तुमगेले समाज बांधवा खातीर तुमी इतले पुरा करता आसा ती तें एक भारी लायक विशय आनी मस्तू आमकांय मस्त प्रोत्साहन मेळटा आसा की विदेशांत तूं एक आमगेल कुटुंब जावन समाज बांधव आमगेली इतले पुराची सांस्कृतिक जावन जना खातीर करता आसा ती सेव केला म्हण केची जाताच हें सो हें आयकून पुरा मस्त खुशी जालें सो मंगेश मॅम थँक्यू आमकां इतले पुराची विशय सांगेल खातीर धन्यवाद नमस्कार आमची कुटुंब दाखवून आमगेल नेक्स्ट कमिटी मेंबर आसा ते आमगेल ओटू राजेश कामत माम तुमकां आमगेल शोन तूं स्वागत करता आसा नमस्कार मिगेल नाव बोळा राजेश कामत ಮೂಲತಃ ಅವ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಬಗ್ಲೇನ ಮೇಗೆಲ್ ಗೈರ್ ಅಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲ್ಲಲ್ ಹೋಡ್ ಜಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ತೈಂಚಿ ಹಂಗ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು एक नोवाटिस फार्मास्युटिकल म्हणून एक वखदा कंपनी काम करता सर कोर कमिटी भितर मेगेल हंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एक स्वयंसेवकाल समन्वय वॉलंटियर अलाइनमेंट प्लस बैक स्टेज मेनली रणपाकुडा वासायर मॅनेजमेंट वेतावळी सचिन मामान सांगला म्हण की आमकां मुख्य जावन आसचे देव जण आनी जावण सो देवाल भक्ती आमकां आशिल्लेंची ओमाना जन कसन करता आसा ती म्हूण आमकां कळ्ळां आतां आमगेल जेवणा विशय कळच्याक सो ते किचन कॉर्डिनेशन आनी स्टेज डेकोरेशन म्हळ्यार हें एक डिपार्टमेंट तुमगेलें म्हणून तुमी सांगता आसा ती सो हाजे बगे रांदप जेवण हाजी पुराची कशी तुमी कॉर्डिनेशन करता आसा ती हाजे बगे आमकां ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावा आम्ही हंगे आमकां एडवांटेज म्हळ्यार हांगा मस्त चर्के वॉलंटियर्स उद्योगा निमित्त हांगा येयलेची त्या निमित्त आमी एक प्रति प्रोग्राम करूंक तांणी आमकां धैर्य दिली की तुमी तसं एक वर्ष म्हणजे जाल्यार तुमकां रांदपाक जो स्टेज डेकोरेशन पुरा विशयार आमी सपोर्ट करताची आमी तुमकां हेल्प करताची तशें आमकां एक धैर्य आशिल्लें की आमकां हांगा वॉलंटियर्सांचो सपोर्ट आसा सो प्रति एक अंत भितर एक आमगेल्या कमिटी फॉर्म जातानाच आमगेले अनेक उद्देश आशिल्ले की प्रति इव्हेंटाक आमकां आमची गेल टायप खाण जेवण रांदप करता म्हणून तशी बट सांगची सुलभ बट करची चिके कश्ट म्हळ्यार हांगा आमची गेल रांदपी मेळनाची आमी इंडिया दाखून आपूण हाडटा आनी पुरा जन आपूण हाडना एक जनाक आपूण हाडून तांकां एक भरलें पुरा आमी वॉलंटियर्स दाखून सपोर्ट करता म्हळ्यार वेजिटेबल कटिंग जावन सामान हाडची की कटारांनी पुरा क्लीन करचे आनी सेटअप करचे पुरा नमनेचे ताका सपोर्ट दिवचे आमगेले वॉलंटियर्स जाल्ले एक हें आशिल्लें बॅकबोन जावन राबिल्लें आनी एक म्हळ्यार ह्या वॉलंटियर्स अलायनमेंट करचे आतां वॉलंटियर्स आसा तांकां एक ग्रूप कोर न्हू तांगेले एक मिटींग कोर न्हू खंयची वॉलंटियर्स खंयची कामां एलोकेट करता म्हळ्यार एक वेजिटेबल कटिंगाक स्टेज डेकोरेशनाक की फ्रंट आमगेल्या रिसेप्शना भितरी पुजा चीट करूं बेश्या की प्रति एक विंगड विंगड हें कोर न्हू तांकां एलोकेट करचे सो त्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मेगेल वयर आशिल्ली आनी रांदपाक कुडा आयल्यार प्रति एक सामान हाडचे हांगा म्हळ्यार गांवांची वरी हांगा सामान मेळना सो गांवांत देखून खंयचे सामान हांगा हाडटा सो आमगेले रांदपा जाय जाल्यार कडगी म्हळ्यार आमगेले आमची गेल रांदप तुमकां आसत आमकां महोत्सव वाटा एकची हांगा खाण जेवण जेवता एग्जाम्पल सांग जाल्यार आमगेल्या प्रति इव्हेंटाक आमी गोड लोणचें तांबोळी अडगई तसले आयटम्स आनी तोरींग गशी नामोरा गशी चण्यां गशी तशी विंगड विंगड नमने गश्यो कडगी घालून कोळ्या ससम कोळ्या पुळी कोद्देला आनी शीत सारू दाळ ते आशिल्लेची पापड ताजे टू गोडशेक सुक्पायस्की केसरी भात आनी मडगणे तसले खर्जुरा पायस तशी विंगड विंगड नमनेचे रांदपाचे आयटम आमी रांदप्या कडेन हांगा ट्राय करून आमगेल्या जेना दिल्लो आसा
तशीच अनेक आमगेले फेमस प्रोग्राम अखंड भजनेचे अनेक वैशिष्ट्य म्हळ्यार आमी प्रति पाळयेक विंगड विंगड टायपाचे आयटम्स करून जना दित आशिल्ले पाळ जाली फुडले एक फळाराचे आयटम्स नेक्स्ट फळाराक पास फुल आयटम्स चेंज लायक सकाळीचे आमी इडली सांबार देखून चटणी सांबार बिस्कुट आंबडो आनी विंगड विंगड टायपा फोड्यो जीव कडगे अणंग मट्टी गुळ्ळा फोडी हांगा तो तुमी गांवांत देखून मट्टी गुळ हाडून हांगा आमी फोडी करून जना दिलेलो आसा तशीच उस्मांड हालवो नारकळ केक स्पेशल आयटम्स बोरुलाव चणफोव मुगा दाळी उसली सेवय उसली तसल पुरो आयटम्स सो त्या कॉम्बिनेशनारी पूर्ण दिलेलो आसा अनेक आमगेले वैशिष्ट्य म्हळ्यार प्रति प्रोग्रामाक आमगेले फुल आमची गेल्याने व्हॉलंटियर करून काम करचे गटार हाडचे दोन व्हेजिटेबल कटिंग प्लस रांदपा सपोर्ट करचे कुकाक इवन इव्हेंटा नंतर वाण तरी इवन क्लिनिंग समीत पुरो आमगेले व्हॉलंटियर्स आडून आनी हांगा आमगेले गांवची वरी इवन हॉल समीत मेळ्ळो एक वर्सा फुडेंचे आमी हांगा देवस्थाना हॉल बूक करता म्हळ्यार त्या देवस्थाना भितर हॉला भितर मात्र आमकां रांदप करचे तसले एक व्यवस्था आसा तुम्ही उरलेले लायक न्हू म्हाका ऑलमोस्ट थंय कोडी जावन गेल्लो अशें दिसता पुरो रुची पुरो रंदप विशय तुम्ही सांगता आसा ती सो राजेश म्हाका एक डावट एकशी निमगूका आशिल्लें म्हाका अशी निमगूका म्हूण दिसता आसा सो ह्या तुमगेल टीम आस पळय तुमगेल कमिटी आस पळय तातूंत दादल मनशां चड आसची की दादल मनशां आमगेले कमिटी भितर बट बायल मनशां सपोर्ट आमकां पुरा अंत विशय आशिल्लो इवन व्हॉलंटियर्स आसा तुमी व्हेजिटेबल कटिंग आसो जो इवन फूल घालून हें करची जो इवन डेकोरेशन तूं मस्त बायल मनशान सपोर्ट केलें इवन रंगोली घालची आमगेली कमिटी वासदेव पै मामाल बायल सो ती दिवलेचे हें करची की रंगोली करची की स्टेज डेकोरेशन आयटम्स आनी करची तसो लागून पुरा इन्वॉल्व जावन पुरा सपोर्ट केलेलो आसा आणि इतले दारुमन समीत पुरा ओटूक हें करता सांबाळारी तुमगेल टिमाचे पुरा जनाल तुमगेल घरांत आनी पुरा लायक रुची रांदपाचे फूल ट्रेनिंग जावन आसता म्हण लेखताच हांव सो ह्या नमनेर पुरा जनाक लायक ट्रेनिंग मेळ्ळा सो तुमी ओट्टू मेळून पुरा काम करतना कितली गंमत जाता म्हणून लेखू येता सो हें आयकून न्हू मस्त खुशी जाले राजेश माम इतले पुरा सांगिल्लेक तुमकां मस्त धन्यवाद आमगेर शोंत आयिल खातीर थँक्यू धन्यवाद आनी हाजी मुखारी आमगेले विंगड कसन प्लॅनिंग आसा मुखार सुनू तसल पुरा विशयारी आमगेले अनेक कमिटी मेंबर वासदेव पै तांणी सांगताचे ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ ನಮ್ಗೆ ಮುಸ್ತಿತ್ಲ್ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲ ಥೇಂಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ तशीच आमगे लोटू स्टुडियो अंतू आमची कुटुंब असोसिएशन दोनूच अनेक कमिटी मेंबर आसा ती मंगलदास कामत मामा तुमकां आमगेल शोक स्वागत करतात आसा नमस्कारू मगल नाव मंगलदास कामत मगल गांव अंकोला नॉर्थ कॅनरा हांव मस्कतांतू गेलेले 30 वर्स दाखून खिमजी रामदास म्हळ्या कंपनींतू जनरल मॅनेजर जावन काम करता आसा हांव आमचे गेले कुटुंब मस्कत ह्या ग्रुपाचे एक कमिटी सदस्य जावन सेव करता आसा ह्या गांवांतू सुमार वर्ष आशिल्ले निमित्ती आनी व्यवहारांतू सुमार जनांक मेळटा आशिल्ले निमित्ती तांकां आमगेल्या कार्यक्रमाक आव्हान करचें आनी तांकां आमगेले कार्यक्रम बद्दल सांगचें ही जिम्मेदारी जबाबदारी हांव घेतिल्ली आसा आमगेले सोम्याल अनुग्रहान आनी आमची कुटुंब सहज बांधवाले तनु मन धन सहकारान आमगेलो फर्स्ट एक्को म्हळ्यार अखंड भजन प्रोग्राम 2016 भारी विजृंभण जाला म्हण सांगच्याक म्हाका भारी खुशी आसा आमगेलो मेन उद्देश म्हळ्यार मस्कतांतू आशिल्ले आमचे गेले समाज बांधवाक ओट्टू करून सांस्कृतिक कार्यक्रम करचे दुसरें म्हळ्यार ह्या देशांतू जन्मा येवन व्हड जाल्ले आमचे गेले चेडवांक आमचे गेले संस्कार आसका आनी फायनल म्हळ्यार भारत देशांत आशिल्ले आमचे गेले समाजाच्या बांधवांक खंयचे तर्फेन आमगेले रितीन आमगेल्या नांवान सेव करचे जावका हे 3 आमगेलो मुद्दो आशिल्लो तशें जावन 2015 आमी श्री कृष्ण देवस्थानांतू एक सत्यनारायण पूजा केली ह्या कार्यक्रमात सुमार 550 जास्ती आमचे गेले जन ओट्टू जाले आसाची
ताजे नंतर आम्ही 2016 अखंड भजन प्रोग्राम दवरलो आणि हो प्रोग्राम भारी चंद्यार जावन सुमार 650 आमची गेल्ली फॅमिली ओट्टू जाल्यांची आणि हो कार्यक्रम जाल्या नंतर आम्ही कमिटी मेंबरान मेळ्ळो एक प्रस्ताव दवरलो की भारत देशा आशिल्ले आमचे गेले समाजाक कशें आमी सेव करचे तेन्ना आमकां एक सूचना मेळ्ळी की आमगेल्या देशांत आशिल्ले आमचे गेले चेडवां शिकच्याक हुशार आसले तांकां आमी एक स्कॉलरशीप दिवका म्हणून ताजे निमित्ती आमी एक स्कॉलरशीप फॉर्म तयार करून ताजे वट्टू मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट्स म्हळ्यार तांगेले फी रिसीट जावं आनी मार्क्स कार्ड आनी तांगे आनामले इनकम सर्टिफिकेट आनी एक गांवचे एक वडील मनशाले एक रेकमेंडेशन म्हळ्यार ह्या चेडवाक आनी फॅमिलीक आमी वळखताची अशी हे पूर आमकां डॉक्युमेंट जावं म्हणून आमी एक सेट तयार करून आमच्या गांवां आशिल्ले आमचे गेल्ले प्रमुख लोकांक तिळसिले ताजे निमित्ती आमकां मुंबय मंगळूर उडुपी कुंदापूर कारकळ अंकोला कुमटा कारवार दाखोवन सुमार अर्जी आयल्या आसाची तशीच आमी 2016 17 चेडवां स्टुडंट्साक सिलेक्ट करून तांकां तांगेल्या एकावंटाक स्कॉलरशीप अमावंट दिलो आसा हाजे निमित्ती सुमार चेडवाक ते प्रोत्साहन मेळ्ळो तांणी भारी चंदायन मार्क्स घेवन आमच्या समाजाचें नांव वयर हाडलां म्हूण सांगचे म्हाका भारी संतोश जाता आसा तशीच आमी आमगेली ही स्कॉलरशीप योजना मुंदवरसिली गेल्ले 7 वर्सांत म्हळ्यार 2016 दाखोवन 2022 पर्यंत आमी 137 स्टुडंट्साक स्कॉलरशीप दिली आसा आतां असले एक चांग कार्यक्रम करच्याक देवालो अनुग्रह स्वामील आशिर्वाद आनी आमगेले समाज बांधवाले तनु मन धन सहकार आसका म्हूण सांगून हांव कमिटी तर्फान तुमगेले सर विनंती करता हाजे नंतर आमी कसले दुसऱ्यो सेव केल्ले आसा आनी हाजे मुखार कसले सेव करचे आसा हाजे बद्दल सांगच्याक म्हागेलो आप्त मित्र आनी कमिटी मेंबर वसुदेव पै मुखार सांगता तुमकां मस्त धन्यवाद कामत माम तुम्ही आमकां सांगिल्लें एक विद्याभ्यास म्हणल्यार एक मस्त एक मुख्य जावन आशिल्लें एक जिवनांतू विद्याभ्यासांतू जी आमगेली संस्कृती असो पुरो ओट्टू मेळून येता तांतू सो ताका तुमी इतलें प्रोत्साहन दिवन मुखार सून येवन इतलें वर्स तकून हें पुरो करता आसा तितले पुराची प्रोग्राम्स आनी स्कॉलरशीप स्किम्स म्हूण केलेले हें आयकून भारी खूश जाता आसा आनी आमकां आमगेल समाज बांधव अशी इतलें पुरो करता आसत म्हूण आयकून भारी संतोशाचो विशय हें सो आमकां हें इतलें पुरो सांगिल्लें मस्त धन्यवाद तुमकां तशीच आमगे लोटात वासुदेव पै माम आसा ती अनेक कमिटी मेंबर आनी चड माहिती दिवचे आमगे लोटात आसा ती वासुदेव पै माम आमची कुटुंब असोसिएशन दोकून मामा तुमकां आमगेले शोन तूं स्वागत करता आसा नमस्कार नमस्कार सर्वांकೈ म्हगेलें नांव वासुदेव पै हांव मूलतः उत्तर कन्नड कुमटा दोकून हांव हांगा येवन 21 वर्स जालें आनी हांव एक मिडल ईस्ट ट्रेडर्स ओमान म्हणल्यार एक कंपनी भितर फायनान्स हेड जावन काम करता आसा आनी आमगेले कोर कमिटीन म्हाका एक अकाउंट्स प्लस स्टेज डेकोरेशनाचे दायित्व दिल्लें आसा सो आमकां तितले पुराची इन्फॉर्मेशन दिल्लेलो आसा तुमगेले असोसिएशनांतू कितले पुराची सांस्कृतीक प्रोग्राम जाता आसा मागीर तुमगेले कमिटीनी इतले चंद कोण चोळन येयला आसा सो अशीच अनेक विशय निमूक आशिल्ले तुमगेले असोसिएशनांतू चोरडूवांक विद्याभ्यास करतल्यांक तुमी कशी प्रोत्साहन दिता आसा ती तुमी तांगेले खातीर कसं पुरा करता आसा ती तुमगेले तर्फेन म्हणून आमकां एक सांगेत वा वय खंडीत सो आमगेले कमिटी मेंबर्सान सकट सांगिल्ल्या प्रकार स्टेज डेकोरेशन रांदप आमी कसं करता आसाची आमगेले ऑब्जेक्टिव्स सो तांतू भितर हे हांगा चेडवांक आमी आमगेले कमिटी कसं करता आसा म्हणल्यार त्या विशयी बी आसा हांगा चेडवांक मस्त एक टॅलेंट आसा मंगेश मामा सांगिल्ले वरकेची डॅन्स सिंगींग स्किट त्या करचे आसा बट तांकां एक वेदीक मेळटा नाशिल्लो भारतां भितर कशें म्हळ्यार आमगे चेडवांक अनेक वेदीक मेळटा आसा सो हांगा एक आमी वेदीक दिवपाक म्हणल्यार एक कमिटी निर्णय करून तांकां एक आमी कल्चरल इव्हेंट म्हणून एक स्टार्ट केला तांचे भितर मस्तीतले चेडवांक आमकां टॅलेंट तितलो आसा म्हूण बी आमकां सरप्रायज जाला फर्स्ट इव्हेंट जाताना
सो तांचे भितर एक बालाजीले हे बी ते बी एक लायक फेमस जावन सो तशीची आमी कल्चर हांचे भितर पिकनिकां भितर कशें करता म्हळ्यार पिकनिकांक फस्ट सकाळ देखून दनपार तरी गेम्स आनी कोर न्हू जेवण जेत तरी आमी तांकां एक आनीक थंय एक वेदीक दिल्ले आसा आनी डान्स जावो सिंगींग जावो भजन जावो स्किट जावो करच्या थंय बी एक आमी वेदीक प्रोवायड केल्या तांकां तशीची लास्ट 2 वर्सां आमगे सगळ्यात वर्ल्ड पॅन्डेमिका भितर आशिल्लें सो पॅन्डेमिका भितर कशें जालें म्हळ्यार तांकां एक आमगे हांगा एज्युकेशन जेवचे चेडवांक तांकां एक न्यू एक एज्युकेशन सिस्टम ऑनलायन सिस्टम तांणी म्हळ्यार उतरची कन्फ्युजन आशिल्लें कशें करचें जेवण सो आमी तसो चेडवांक आमी कशें केलें कमिटी मेंबर्सान ओट्ट करून तांकां एक लायक मार्क्स घेतिल्याक आमी तांकां एक सन्मान करता सन्मान करून प्रोत्साहन करता म्हणून एक आमी एक निर्णय घेतलो तशी 2021 पास आउट जाल्ले एंटायर ओमानान 6 चेडवांक आमी सन्मान केला सो तशीची आमी मुखारी हे मुंदरसून वचका म्हणून न्हू आमी हे करता आसाची निर्णय घेतला चेडवां कशीची प्रोत्साहन दिला री तांकां मुखार वच्चाक लायक धैर्य येता सो तुमी करच्या बदक मस्तो एक चांग इनिशिएटीव म्हणून सांगेता तशीची आतां 2 वर्सां पॅन्डेमिकांनी जाल्ले मस्त कडेन मस्त पुराची सांस्कृतिक जावन असो जो समाजाच कसं एक कार्यक्रमची केच स्लो डावन जालेले बट आत्तां पुरा जन वापस मेळचे करचे पुरो सूर जाला वापस सो आतां तुमी कसं पुरा कोरका म्हणून आलोचनेर आसा 2 वर्सां तुमी मस्त पुरा मिस कोन घेतला भजन जेवण सो तुमी आतां मुखारसून आनी कसं तुमगेले कार्यक्रम करचे आलोचन कोण दवरला हय खंडीत 2 वर्ष आमकां एक नंबर हात म्हणले म्हण कितें जाला हांत भितर पॅन्डेमिकांत कसनी उठू जेवन घरांत बसचे एकले एकले मेळची ना आमी इतले एक्टीव आशिल्ले उठूची कसं कोरता म्हण कळ्ळें आतां जस्ट ओपन जालें मात्र सो आमी आतां नेक्स्ट इव्हेंट म्हळ्यार आमी 10th आनी 12th जाल्ले चेडवांक फर्स्ट तांकां पास आउट जाल्ले लायक मार्क्स घेतिल्ल्यांक आमी फायंड आउट करून तांकां एक सन्मान करता तशीची पॅन्डेमिका भितर आमगेले फ्रंट लायन वॉरियर्स म्हणटा पळय आमी सो तसो डॉक्टर्स आनीक नर्स तांकां आमी तांणी मस्त एक आमगे समाजा खातीर एक श्रम घेतिल्लो आसा सो तांकांय ताजे जोटू आमी एक सन्मान करता तांकां विसरच्या ना म्हणून आमी ते आतां जुलय ना ऑगस्टा भितर आमी करता आसाची तशीची हांगा ओमानांत विंटर सीजन नोव्हेंबर देखून मार्च सो आमी नोव्हेंबर ना डिसेंबरा भितर ओपन एक फार्म हावसा भितर पिकनीक करता आसाची सो 2023 जानेवारी एंड कल्याण मंडप एक हांगा हॉल बुक जाले भितर टेंपला भितर आमी एक्ट करता आसाची आफ्टर 2 years ते जाले तक्षण मार्च एप्रिला भितर हांगा एक एग्जाम आसा एग्जाम जाले फुडले आमी कल्चरल इव्हेंट करता म्हणले एक निर्णय घेतिल्लो आसा सो सुमार पुरा प्लॅन असं म्हणून दिसता सो तुम्ही लेखील म्हणके जाऊ म्हणून आम्ही आशेस्तात ती तशीची अनेक एक विषय निमगोक आशिल तुमकां सो भायर दोकून ओमानाक येतले भारता दोकून येतलो सो जो विंगड देश दोकून ओमानाक येतलो आमची गेल्याक तुम्ही कशी सहयोग दिता ती जो दिल्लेल आस जो दिवचे आलोचन आस तांणी विद्याभ्यासाक येवचे पुरो उद्योगाक येवचे पुरो सो तुम्ही कशी सहयोग दिता तांकां खंडीत हांगा ओमानांत कसं म्हळ्यार विद्याभ्यासाक जावो मेडिकला जावो कोणे येनाची हांगा येवचे 100% उद्योगा खातीर मात्र भारता देखून जावो परदेशा देखून जावो खंय देखून जाल्यार येवचे उद्योगा खातीर सो हांगा तो उद्योगा खातीर जो कंपनी येता ते कंपनी हांगा एकोमोडेशन ट्रान्सपोर्टेशन तांणी प्रोवायड करता ना म्हणजे मेडिकल जावो कंपनीच प्रोवायड करता आमी कमिटीन कसं करची आवश्यकता ना तांचे भितर सो आमी सुरवेक एक जो मेंबर आयिल्लो आसा तागेले व्हॉट्सअप नंबर जो घेवन आमी आमगेले आमची कुटुंब एक ग्रुप आसा तांचे भितर आमी ऍड करता सो ताका ऍड करून जातरी ताका आमी निमताची तुका जेव्हा भजने इंट्रस्ट आसता भजने इंट्रस्ट आसता जाल्यार आमी एवरी मंथाचे भजनेक ताका ट्रान्सपोर्टेशन पिक करचे आनी टेम्पलाक हॉलां भितर हाडून ड्रॉप करचे मागीर भजन जाले तक्षण आनी वापस ताका ट्रान्सपोर्टेशन प्रोवायड करता वेवस्था करता तेव्हा ते जो हांगा आयिल्ले सदस्य आसा ताका स्पोर्ट्साचे केल्या जाणां स्पोर्ट्साचे इंट्रस्ट करता क्रिकेट जावो ना म्हण जाल्यार ट्रॅकिंग जावो मॅरेथॉन जावो तसो कसं आसपण जाल्यार
ते हांगा विंगड ग्रुप आसा सो ते आमी त्या ग्रुपाक ताका जॉइन करची एक वेवस्था करता आसाची तशीची ज्यो भारता देखून कोणा येवचे असले ना परदेशाच्यान येवचे आस म्हूण जाल्यार हांगा तो थंय आसा हांगा आयिना सो मोर इन्फॉर्मेशन इफ ही वॉन्ट्स म्हळ्यार ताका कसले इन्फॉर्मेशन बदल जाय हांगा ओमाना कशें आसा ह्यो कंपनी कशें आसा इन केस ताका कसले इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार येवचे फुडें सो आमी हांगा नंबर दिल्लो आसा आमगेलो मेल आय डी दिल्लो आसा सो तांणी आमकां येवचे फुडेंच आमकां अप्रोच करीत आमी ताजे बद्दल ताका माहिती प्रोवायड करताची सो इतले सहयोग मेळ्ळारीची मस्त सहाय जाता जनाक एक माहिती एक मेळ्ळारी कशी पुणी आतां मुखार सुयेत म्हणून लेखयत आमी तशीची तुमगेले कमिटी तुमगेले असोसिएशना वटू उरलो न्हू आमकां जी भारी खुशी जाल्या पुरा कमिटी मेंबर्साक मस्त धन्यवाद तुम्ही पुरा इतले चंद कोण उरलेला आणि सगळा पशी कसं खुशी दिसेल म्हणारी तुम्ही चंद कोण तुमगेल वांटेच काम चंद कोण वयसून घेवन न्हू त्या स्फूर्ती घेतला तुम्ही आणि तुमगेल सिस्टमॅटिक जावन आसा ऑर्गनायज जावन आसा आणि तुम्ही त्या वगटूर इतले चंदायरी इतले वर्सार काम करून आयिल्ले आसा त्या पळोवन आमकांच मस्त प्रोत्साहन मेळटा आनी खुशी जाता आसा की विदेशांतू असल एक असोसिएशन आसा आनी इतले चंदायर चोल करून आसा म्हणून आमगेल्या हांगाच जनाके मस्त खुशी जाता म्हणून हांव लेखून घेता आसा तशीच ताजी काही चड म्हाका इंट्रस्टिंग दिसेल म्हणारी तुमी पुरो कोर मेंबर्स एकूल एक ड्रेस कोण आयिल्ले सो ह्या तुमगेल युनिफॉर्म शे दिसता आसा बट भारी चंद आसा तुमगेल प्रेझेंटेशन भारी खुशी जाता आसा सो तशीच तुमकां आमगेल शोंत आयल खातीर वासुदेव माम मस्त धन्यवाद आयचे आमगेल विदेशाचे आमचे गेल शोध ओमनाचे आमची कुटुंब असोसिएशनांनी आमगेलो आजी आमकां इतली पुरा माहिती दिले इतले दूर असून आमगेल समाज बांधव कितले पुराची सांस्कृतिक जावन चोल नेता आसा ती विंगड कार्यक्रम करता सी तांगेले एक वगट दवरून घेतला तशीच इतले पुरा आमकां इन्फॉर्मेशन दिलेला आमकां भारी संतोष जाता आसा आमगेल स्टुडियोन तूं थंय देखून आयल समीत आसा ती मंगलदास कामत माम आनी तांणी आमगेलो आज हांगा स्टुडियोन ती येवन आमकां इतले पुरो विवरण दिलेला मस्त धन्यवाद करता आसा आनी यूथ ऑफ JSB टिमा देखून तुमकां एक धन्यवाद थँक्यू आमी यूथ ऑफ JSB ह्या संस्थेचे सुमार इतले व्हिडिओ यूट्यूबार पळयले आसा आनी ते पळोवन आमकां भयंकर खुशी जाता आसा तुमी सकट देश विदेशांत आशिल्ले आमचे गेल्ले समाज बांधवाक मेळ्ळो तांगल वट्टू इंट्रॅक्शन करनो आनी त्या देशांतू तांणी कसले कार्यक्रम करताचे ताजी पुरा माहिती घेवन असले यूट्यूबांत व्हिडिओ घालून विश्वांत सकट जनाक आमचे गेल्ले समाजाचे तुमी एक अभिवृद्धी केले आसा ताजे बद्दल म्हाका भारी खुशी जाली आसा तशीच तुमी आमचे गेल्ले कुटुंब मस्कत कमिटी मेंबराक मेळ घेवन आनी आमगेल्या देशांत मस्कतांतू आमी कसले काम करता आसाची इतले वर्स दाखोवन ताजे बद्दल तुमी इंट्रस्ट घेवन आमगेले देशांत आशिल्ले आमचे गेल्ले जनांक आनी सकट जनांक ತಿಳಿಸಿದ बदलाक हांव आमचे कुटुंबा तर्फेन यूथ ऑफ JSB मंडळीक हार्दिक अभिनंदन दिता आसा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू ओमान देशाचे आमची कुटुंब असोसिएशना तुमी आजी उरलेले ती थंयच कोर कमिटी मेंबर्स आज आमकां इतली पुरा माहिती दिले तांणी थंय ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಜಾವನು ಆಮೇಲೆ ಪುರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ 500+ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಜಾವನು सांस्कृतिक कार्यक्रम असो एक चंदायरी चलोवन घेवन आयिल्लो आसा चोरडुआंक विद्याभ्यास प्रोत्साहन दिवचो असो ओटूची रांदप करचो असो दवा उडगास काडचे आमी करता ती जाल्यार आमी पुरो ओट्टू मेळून एक सण विशय ओट्टू आचरण करचे एक व्हडलो विशय त्यावेळी आमी विदेशांत आसतना आमगेल जन आमगेल समाज बांधव आमगेल ओट आसा ते म्हूण एक धैर्य आसतना ताजी काही संतोष विंगड कसान येना तशीच तुमगेल असोसिएशनाक आमगेल शोंत येवचे एक इंट्रस्ट आसा जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करे ती तुमकां कोणीची NRI इंडिविज्युअल अचिवर्स गोत आशिल्ले जाल्यार तुमगेल कोणी फॅमिलींतू फ्रेंड्सांतू कोणी भायर विदेशांत आशिल्ले कसने स्पेशल जावन विंगड जावन कोण कसने स्पेशल अचिवमेंट जावन आशिल्ले कोणी गोत आसल्यार आमकां सांगे ती आमगेल शोंत तांकां हाडच्याक आमी प्रयत्न करता ती त्या सांगता मुखारी आमी मेळटा या हांव अमृता तुमकां सांगता आसा नमस्कार